ही कला राखणेची सुपारी, ही सुपारी आम्ही सगळ्या गोंयच्या लोकांक, प्रेक्षकांक, कलाकार लोक आणि कला रसीक आसात तांकां सगळ्यांक आज दितात तियात्र दिसाच्या निमतान। गोंयची कला राखपाची जबाबदारी फक्त आमची कलाकारांचीच न्हय तर कलेचे रसीक जे आसात त्या रसिकांची ती जबाबदारी आणि ती सुपारी आम्ही सगळ्या लोकांक दितात। हांगा कला राखण सगळ्यांनी करची। कला अकादमीची परिस्थिती खबर आसा कितें जाली ती, त्या वाटच्यान रवींद्र भवनाची परिस्थिती कितें जाली ती खबर आसा आणि काल आमकां बातमी आयल्या की काणकोणचें रवींद्र भवन जें आसा तेंय बी गळपाक लागलां, ही परिस्थिती आसा। तेन्ना ही कला राखण जी आसा ती सगळी ही सुपारी आमी प्रेक्षकांक दितात। तांणी आमकां सगळ्यांनी पालव दिवचो आणि ही सुपारी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी घेवची। पण सुपारी म्हणजे कितें विषय कितें कळना, मिनींग जसो काडटा तसो। हय, थोडे म्हणटा सुपारी घेतल्या आपली मारपाची, आमी एक वेगळी सुपारी दितात। हय सांगलें। पण ते मारपाची सुपारी म्हण आयकतले न्ही कोणाची मारपाची, ही कशी सुपारी वेगवेगळी आसता। पण ही कशी येता आणि शेवटी कितें आसा, कोणी मारता, कोणाक कितें हें करता अशी सुपारी नासता। सुपारी ही राखणेची बी आसता, कळ्ळें न्ही। सो ही राखण करपाची सुपारी, कोणाक मारपाची सुपारी न्हय। पूण कलेच्या विरुद्ध जे आसात, ज्या कला लोकांची जी आसा ती मारून उडोवपाची जी चल्ल्या, त्या मारेकरांच्या आड सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन कलेची राखण करपाची ही सुपारी। राखण मांड हांगासर आमच्या सांस्कृतीक मंत्र्याक जी भाशा कळटा ते भाशेचे हांगासर म्हणजे त्यांनी जी भाशा उच्चारली सुपारी, म्हणजे खरें म्हणजे तो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येता थंय सुपारेच्योच बागो चड आसा आणि त्यामुळे कदाचित ताका सुपारी येवजल आसतली। पण कला अकादमी बरी चल्ल्या आणि कला अकादमी बदनाम करपाची सुपारी कला राखण मांड आनी कांय लोकांनी दिली अशें म्हणून एक वक्तव्य तांच्यांनी केल्लें, जे खोट ठरले। कारण कला गेले वर्सभर जाले कला राखण मांड स्थापन जाला तेन्नाच्यान आमी सांगत येयल्या की कला अकादमीन खुबश्यो गजाली जे कितें कन्स्ट्रक्शन जाला, जी कितें दुरुस्ती म्हणून तांच्यांनी केल्या तितून प्रॉब्लेम आसा आणि लोकांक त्रास जातलो, कदाचित फाटीं फुडें मोठे डिझास्टरूय जावं येता। हे आमी सांगपाचो प्रयत्न करताले तर ते सगळे फोट आसले अशें म्हणून सांगपाचो प्रयत्न सांस्कृतीक मंत्री करताले। आज जेन्ना टास्क फोर्साचो रिपोर्ट गेल्या उपरांत माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की त्रुटी आसा म्हणून आणि त्यो आपूण सारक्यो करून घेता म्हणून आणि तेंचे कडल्यानूच करून घेता म्हणून हे तुमच्या मुखार सगळ्या मुखार आतां येयल्लें आसा। तेन्ना ते प्रूव्ह जाल्लें आसा की कला अकादमीची जे दुरुस्ती जाल्ली आसा तितून कितें तरी घोळ जाल्लो आसा म्हणून। आता फक्त आम्ही जेन्ना सुरवातीक जमा जाल्ले पळय न्ही, आमी सुरवातीक जमा जाल्ले पळय सुपारी घेवन सुपारी परत घेवन मिनिस्टरान सांगिल्लें की आमी कला अकादमी बदनाम करपाची सुपारी घेतल्या, पूण आमी कलाकार कला राखणेची सुपारी घेवन आयिल्ले आणि आमी खूब बरे तरेन मिनिस्टराक थांबयलें आणि कला राखणेची सुपारी घे म्हणून सांगली। हांव सदांच करता म्हणून सांगलें, पूण तांणी सुपारी घेतली ना कला राखणेची, हाजेरूच गोंयकारांनी कितें तें वळखुचें। सगळीं कलाकारांनी घेतली आमचे कडल्यान आणि कला अकादमी राखता म्हणून सांगली। एक मिनिस्टर जो आहा जो स्वता ही सुपारी कला राखणेची ती घेनासतना गेलो, ताजो अर्थ कितें तो लोकांनीच काडचो। गेले वर्सभर चलता, म्हणजे आता वर्स जायत येयले आमी कला राखण मांड म्हणून एकठांय येयल्या आणि आज प्रूव्ह जाला की कला अकादमीन जी कितें दुरुस्ती जाल्या ती चुकीची जाल्ली आसा, तितून पयशांचो घोळ जाल्लो आसा आणि तेंचे कडल्यानूच ते खर्च करून घेवन ताणें करपाचें आतां मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां। पूण ते कितपत जातले हेच्या बद्दल अजूनही साशंक आसा आणि ते जायसर कला राखण मांड उगी रावचो ना इतलें म्हणटा म्हणसर आमी जेन्ना एकठांय जाल्ले तेन्ना आमी सगळीं कला मंदिरां म्हणलेले। कला अकादमी संकुलान आमी फक्त दिनानाथ न्ही तर सगळे संकुल म्हणलेले की अजून तेजी दुरुस्ती जावपाची आसा। ओपन एअर ऑडिटोरियमान जे कितें आयज थंयसरले लिकेज आसा ती आमी आमच्या पत्रकार भावांक दाखयल्ली आसा। सो फाटीं फुडें कदाचित थंयसर मोठे कितें एक्सिडंट जावं येता, अपघात जावं येता, सो तेजीय खबरदारी घेवपा जाय। बरें, आता इतल्याचेरूच उलोवंक ना, आमी सुरवातीकूच सांगलेलें की फक्त कला अकादमी पुरते आमी मर्यादीत रावचे ना कला राखण मांड, तर गोंयभरांत जितलीं कला मंदिरां आसा तेंचीय राखण आमकां करची पडटली। आयज तुमकां न्यूज सगळ्यांक खबर आसा की वर्स जावना अजून 6 म्हयने जावना त्या कला मंदिरांत म्हणजे रवींद्र भवनान काणकोणच्या गळपाक लागले। म्हाका एक प्रश्न पडटा, सरकार जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते इंजिनियरांक आनी आर्किटेक्टांक दिता काय कोणाक अशे वाट्यावयले हाडटा आनी धरून तांकां दिता? बांदता थंय आसा, 1 वर्स जावचे पयलीं गळपाक लागले, तर ह्या सगळ्या गोष्टीचो
विचार जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान प्रामुख्यान ते पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूय आसा, जावं जीएसआयडीसी तेंचे कडेन आसतली. सो हे सगळे घेवन बसलेले ते आनी ते इंजिनियर नेमतात आनी ते इंजिनियर कितें करता हें आतां सगळें दिसपाक लागलां. हे कोर्स जावचे पयलीं जर कला मंदिर जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार फुडें ताजो फुडार कितें. कला अकादमीन खूब वर्सां लागली प्रॉब्लेम्स येवपाक, 30-40 वर्सां लागली. आयज जी परिस्थिती उद्भवलेली आसा, सो आमी ह्या गोष्टीचो निशेध करता थंय जें कितें घडलां तें. आनी ह्यान फुडें सगळीं जी कला मंदिरां आसा, आतां आमकां अशें आयकूंक येयलां की रवींद्र भवन मडगांव हे थिएटरान कन्वर्ट करपाचें आसा म्हणून सिनेमा खातीर. अरे पयलींच आमचे कडेन 500 थिएटरां आसा, ही आमच्या नाटकां खातीर आसा, तियात्रां खातीर आसा. प्रामुख्यान थंय तियात्र जाता आनी थंय कित्याक पिक्चर जाय. पिक्चरा खातीर गोंयभर थिएटरां आसा. आमी त्या गोष्टीक विरोध करता. खंयचेच जे नाटका खातीर जावं अन्य कार्यक्रमा खातीर आमचे आसलेले, तियात्रा खातीर आसलेले थिएटर हे फिल्म हितून कन्वर्ट जावंक जायना. फिल्मा खातीर थिएटरां आसा, तुमी इफ्फी करा, त्या थिएटरांनी करा. पणजेनूच कितलीशीच फिल्माची थिएटरां आसा, तशीच सगळ्या गांवांनी आसा. सो आमी कला राखणमाण म्हणून ह्या गोष्टीक विरोध करतले. खंयचेच जे नाटकाचे थिएटर आसा, तियात्रांचे थिएटर आसा, ते आमी कन्वर्ट जावंक दिवचे ना फिल्मा खातीर. रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा, तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयल जे कोण आसा, पीडब्ल्यूडी म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा, परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्ले आसा, पण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी पीडब्ल्यूडी जावं जीएसआयडीसीन जर केल्ले आसत जाल्यार जीएसआयडीसी आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेण्याच ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो आनी इमिजिएटली व्हॉट्सएपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा, हे कितें काय म्हणून हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोष्टीचें. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा, तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशें वर्स 6 म्हयने जावचे पयलीं ते गळे कित्याक. अंडर आर्ट अँड आर्ट अँड कल्चराचें आसा, तें आर्ट अँड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय न्ही. आर्ट अँड कल्चरान समजा धरून पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा जाल्यार पीडब्ल्यूडीन जर ते सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट अँड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें ताका विचारूंक जाय न्ही. अरे बाबा, आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, तुमी तें कितें केलें. कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें. तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही, त्या बंगल्यांनी अशें उदक येतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी, आनी तेन्ना ते ओगी रावतले काय कितें. हे प्रश्न आसा. अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून. हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले जर तशें आसा जाल्यार. आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरते आसतलें काय कंटिन्यू वी विल नॉट. आतां आमी तुमकां सांगूंक सोदिना रोखडें की कितें हय फुडली स्ट्रॅटेजी आमी तुमकां सांगतले. बट हें आंदोलन आयज चालू केलां कित्याक आयज जो तियात्र डे ते इव्हेंट जावपाचो आसलो पळय आदी, तो कॅन्सल जावन आतां जाता. हो आंदोलन आतां वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणीचेर वयतलो, वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर वयतलो आनी गोंयाभर लोकां कडेन वयतलो. गोंयाभर गव्हर्मेंटाच्या लोकां कडेन वयतलो, सगळ्यां कडेन वयतलो. आमच्या कन्व्हेनरान देविदास बाबान सांगलें की ड्रामा थिएटरां भितर फिल्म ऑडिटोरियम नाकाम. करेक्ट. म्हणजे अशी न्ही की ड्रामा थिएटरां भितर फिल्म दाखोवपाक शकना अशें न्ही. बट आमी कला अकादमीचें पळयलें की कला अकादमीचें ड्रामा थिएटर आशिल्लें तें इफीक लागून फिल्म थिएटर केलें, फिल्माचो ऑडिटोरियम केलो. ताका लागून एकॉस्टीक बदललें, ताका लागून साऊंड सिस्टम बदलली, ताका लागून लायटीची सिस्टम बदलली आनी ताका लागून थिएटराच्या भितर नाटक जायना जालें. आतां तें सगळें पळोवन पुसून पुढच्याच तेच मागचा शहाणा म्हणटात तशें कला अकादमीच्या हातूंतल्यान शाणी जावन निदान रवींद्र भवन जें अख्ख्या दक्षिण गोंयांतलें एकमेव तियात्राचें नाटकाचें सगळें जें आसा, ताजेय जर फाल्यां जर फिल्म थिएटर जर जालें जाल्यार परिस्थिती नाटकाच्या थिएटराची कितें जातली हो आमकां प्रश्न पडला. तेन्ना सरकारान ताजेर विचार करचो. एक दुसरो आमकां प्रश्न पडलो तो असो की ही कला अकादमी जाग्यार घालतना अशे तरेन सांगलें की हांगा ताजमहाला भशेन कितें तरी उबारतले. करेक्ट. तर ते आमी आयकल्लें बी ताजमहाला भशेन कितें तरी उबारतले आनी हें करतले, जशें ताजमहाल तसो सामको भक्कम आशिल्लो ते भशेन करतले. तें जालें ना आनी ती गळपाक लागली, सगळी जालीच. ताजे नंतर त्याच ताजमहालाची रेप्लिका त्याच भशेन औरंगाबाद एक आसा जाका आमी बिबिका मकबरा म्हणटात. हो बिबिका मकबरा हो पळयात, दिसता ताजमहाला भशेनूच.
आमकां हुस्को जाला तो एकच की हो ताजमहाल म्हणून सांगून हे केलंय, फाल्यां रवींद्र भवनाचे बिबिका मकबरा जाय न्हू मू, हो आमकां प्रश्न पडिल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर काणकोणाक जें जालां तें पळयलें जाल्यार सगळ्याक कितें जाय न्हू मू, हो प्रश्न पडिल्लो आसा. आतां गेल्ले वर्सा तुमकां याद आसा पावस पडिल्लो तेन्ना पावस पडटकर कितें परिस्थिती जाल्ली आनी तें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां की ओपन एअर थिएटर पडलें आनी ताजे कडेन दुर्लक्ष जालें. त्या ओपन एअर थिएटराक कॅन्टिनाच्या फाटल्यान गेली जायत जाल्यार तुमकां मेळटलें. थंय जो कंट्रोल रूम आशिल्लो थंय सगळ्यो लायटी सध्या पेट्टात आनी त्या कंट्रोल रूमाच्यो लायटी ज्यो आसात ताज्यो वायरी थंय सगळ्यो आयल्यात आनी त्या वायरी वयल्यान सद्याक उदक गळपाक लागलां. म्हणजे अशी परिस्थिती की फाल्यां जर त्या उदक गळटले हातूंतल्यान जर शॉर्ट सर्किट जर जाली जायत जाल्यार हांगा भितर प्रोग्राम पळयतना पसून शॉर्ट सर्किट जाल्यार कितें परिस्थिती जातली, केदो हाहाकार जातलो, हाजे कडेन तुमी लक्ष दिलां काय कितें? ही परिस्थिती पळोवपा आयल्यार मुद्दम वचून पळयात आनी ती कशी तरेन थंय गळटा, वायरी वयल्यान उदक गळटा तें पळयात आनी त्या परिस्थितीचो आमकां भंय दिसता. ह्या सगळ्या गजालीचो आमकां हुस्को जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमी आतां गेल्यात ते सगळ्या कलाकारां कडेन, आज तियात्राच्या कलाकारां कडेन आयल्यात, आमी बाकीच्यां कडेन वतले, आमी कलाकारां बरोबर कला रसिकां कडेन वतले आनी कला रसीक जी आसा तांकांय आमी उलो मारतात की तुमी आमकां पालव दियात आनी ही कला राखण करपा खातीर आमी ही सुपारी आंदोलन सुरू केल्लें आसा. कला राखणेचें सुपारी आंदोलन आनी ही कला राखणेची सुपारी.